पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार परतून आनीक एक मुर्तीचे अवशेष सापडल्यात। 2 दीस पयलीं म्हळ्यार मंगळारा पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार हिंदू फार्मसी कडेन रस्तो खणटाना प्राचीन मुर्ती सापडिल्ली। पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ती आपल्या ताब्यात दवरिल्ली। आता परतून थंयच मुर्तीचे अवशेष सापडल्यात। पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताची पळोवणी केली आणि ते मुर्तीचे अवशेष आपल्या ताब्यात दवरल्यात। आनीकूय स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार अशा तरेच्यो मुर्ती सापडपाक शकता म्हूण पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले। तशेंच आता आनी फाटले 2 दीस पयलीं सापडिल्ली प्राचीन मुर्ती सध्या पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात असून ताचेर अभ्यास करतले अशें तिणें सांगलें। आमचे सरकार आयल्या उपरांत पक्षांतर विरोधी कायदो आनीक घटमूट करतले अशें आश्वासन काँग्रेसीन दिलां। ह्या कायद्यान बदल केल्या उपरांत 10 ते 12 राज्यांतली भाजपाची सरकारां कोसळटली असोय दावो काँग्रेसीन केला। गोंयाक कोळसो हब जावपा पसून वाटयतले जाल्यार काँग्रेस होच पर्याय आशिल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी पवन खेरा सांगता। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान 2001 पोर्तुगालांत आपलो जल्म नोंदयला। देखून पोर्तुगालाचो नागरीक गोंयांत कसो कितें वेंचणूक लडोवपाक शकता म्हूण मिकी पॉशेकोचो प्रश्न। हे विशीं आपणे न्यायालयान पुराव्या सयत याचिका दाखल केल्या। आलेक्सान फटीचें प्रतिज्ञापत्र सादर केलां। देखून गोंय सरकार तशेंच मुख्यमंत्र्यान आलेक्साक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची मागणी पाशेकोन केला। संकल्प भाजपांत आयल्या उपरांत मुरगांवची उदरगत जाली, ह्यान फुडेंय जातली। मुरगांवचे उदरगती खातीर ताका परतून तिकेट दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संकल्पाक दिले। दाबोळे कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांतल्या बंजारा समाजान लोकसभे खातीर भाजपाक तेंको दिलो। गोंयांत बंजारा समाजाचे 1 लाखा वयर लोक राबितो करून आसात आनी लोकसभेक हो समाज भाजपा फाटल्यान उबो रावतलो अशें अखिल भारतीय बंजारा समाजाचो सरचिटणीस पंडीत राठोडान सांगलें।
गृहमंत्री अमित शाह हांची 3 मेक म्हापशेच्या केटीसी बस स्टँडा लागीं व्हडली जाहीर सभा जावपाची आसा. ह्या सभेक व्हडा संख्येन गर्दी जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सुरक्षा यंत्रणांनी बेरेस्तारा पळोवणी केली. हे पळोवणे वेळार जिल्लोधिकारी, बीडीओ, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक, सीआयडी, केटीसी अधिकारी, उजो पालोवपी दळ आनी हेर प्रशासकीय अधिकारी हाजीर आशिल्ले. एप्रिलाचे निमाणे कडेन भांगर बरेच देंवले जाल्यार फाटल्या 15 दिसांनी रुपयाच्या दरान ब्रेक मारला. 17 एप्रिल सावन रुपये सवाय जाला. आता ह्या म्हयन्याचे सुरवातीकूच 1 मेक भांगर आनी रुपये बरेच देंवले. एप्रिलाच्या निमाण्या सप्तकान भांगर 1150 रुपयांनी देंवले. ह्या सप्तकाच्या पयल्या दिसा 29 एप्रिलाक भांगर 300 रुपयांनी देंवले जाल्यार 30 एप्रिलाक तातूंत बदल दिसूंक ना. 1 मेक भांगर 1000 रुपयांनी सवाय जाले. गुड रिटर्न्स प्रमाण आता 12 कॅरेट भांगर 65,700 रुपया दर 10 ग्राम जाल्यार 24 कॅरेट भांगराचो भाव 71,660 रुपया दर 10 ग्राम आसा. एप्रिलाचे निमाणे कडेन रुपये देंवले. 17 एप्रिल सावन रुपये 2000 देंवले जाल्यार 4500 रुपयांनी सवाय जाल्ले. 29 एप्रिल मेरेन किंमत तशीच आशिल्ली जाल्यार 30 एप्रिलाक रुपये किलो फाटल्यान 500 रुपयांनी सवाय जाले. 1 मेकूय तितलेच देंवले. गुड रिटर्न्स प्रमाण 1 किलो रुपयाचो भाव 83,000 रुपया आसा. मंगळारा राती कडेन मोले चॅक नाक्या लागीं कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी एका धांवत्या ट्रकाक अचकीत उजो लागलो. ट्रकाक उजो कसो लागलो तो कळपाक मार्ग ना. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताणें घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणान हाडलो. पूण ट्रक आनी भितरल्या सामानाचें मेळून सुमार 32 लाखांचें लुकसाण जालें. काणकोण तालुक्यांतल्या बार्शी वाठारांत 2 कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत 2 जाणांक दुखापत जाल्या. दोगांकूय उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. मडगांवच्यान काणकोणा वचपी कारीन पाळोळेच्यान दाबोळे वचपी कारीक चुकीचे दिशेन वचून धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो. मे म्हयनो सुरू जाला. ह्या म्हयन्यात वट्ट 14 दीस बँको बंद आसतल्यो. मे म्हयन्यात बँकांक आशिल्ल्यो सुटयो अश्यो: 5 मेक आयतार आशिल्ल्यान बँको बंद. 7 मेक गोंयांत लोकसभा मतदानाक लागून बँकांनी कसलेंच काम जावचें ना. 11 मेक मे म्हयन्याचो दुसरो शेनवार आशिल्ल्यान बँको बंद. 12 मे दिसा आयतार बँको बंद. 19 मे दिसा आयतार. 23 मेक बुद्ध पौर्णिमे निमतान भारतांतल्यो जायत्या राज्यांतल्यो बँको बंद आसतल्यो. 25 मे म्हयन्याच्या 4थ्या शेनवाराक लागून ह्या दिसा बँको बंद जाल्यार 26 मे आयताराक लागून बँको बंद उरतल्यो.
कळंगूट, कानोळे, हडफडे, नागवा आणि पर्रा या 5 ओडीपींक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठान स्थगिती दिल्या. ह्या विशयाचेर अंतिम सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या सप्तकांत जातली अशी माहिती ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीस हांणी दिली. मोदी सरकाराच्या काळात देशांतल्या अल्पसंख्याक समाजान जायत्या योजनांचो लाभ घेतला. भाजपा सरकारान सत्तेर असताना अल्पसंख्याकांच्या विरोधांत एकूय पाऊल उबारूंक ना अशें मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता. प्रधानमंत्री एका समाजाच्या विरोधांत आशिल्लो जाल्यार हज कोटा वाडोवन घेता नाशिल्लो. हे आनी कितलींशींच उदाहरणां आसात ती दाखोवन दितात भाजपा अल्पसंख्याकांच्या विरोधांत ना म्हूण अशें मॉविनाचें म्हणणें. हडफडे नागव्या कोमुंदात जाग्यावेल्या व्हाळार अतिक्रमण करून केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाची पंचायतीन पळोवणी केली. कळंगुटे मतदारसंघ मंच हे संघटनेच्या कागाळीच्या आदाराचेर पंचायतीन ह्या बांदकामदाराक काम बंद करपाचे आदेश दिले. बिरेस्तारात 2 तारखेक सकाळी पंचायत सचिव रघुवीर बागकर आणि कर्मचाऱ्यांनी ह्या सर्वे क्रमांक 135/24 बेकायदो बांदकामाची पळोवणी केली आणि सर्वे केलो. ह्या वेळार मुखेल व्हाळाचेर अतिक्रमण करून बांदकाम केल्ल्याचे दिसून आयले. म्हापसा दुळेरान गटारांतल्या हळशिकावणे उदक रस्त्यार व्हांवता. ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता. उदक उक्ताडार सांचून राविल्ल्यान तातूंत जळाराय पोसपाचो धोको निर्माण जाला. ह्या प्रकाराक लागून आशिकुशिकच्या वाठारांत डेंग्यू आनी मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसां पातळपाचो भंय आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन हो गटार निवळ करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. अंदू वर्साची नीट परीक्षा 5 मेक म्हळ्यार आयतारा कुंकळेच्या NIT कॅम्पसांत जातली. दनपारां 2 वरांचेर ही परीक्षा सुरू जातली ते सांजेची 5:20 वरांचेर सोंपतली. गोंयचे NIT कॅम्पस फोंड्याच्यान कुंकळे स्थलांतरीत जाला. देखून नीट परीक्षा दिवपी गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी फोंड्या कॅम्पसांत परीक्षे खातीर वचचें न्हय, कुंकळे कॅम्पसांत परीक्षा दिवपाक वेळार हाजीर रावचें अशें आवाहन NITन केलां. ह्या परीक्षेचो निकाल 14 जूनाक लागतलो.
विनोड्या पेडण्या फाटल्या कांय दिसां सावन बिबटो दिसपाक लागला. लोकांनी रातच्या 10 उपरांत घरा भायर सरतना जतनाय घेवची असो उलो थळाव्या सरपंचान मारला. रान खात्यान सध्या थंय पांजरो लायला. ह्या व्हिडिओन बिबटो सुण्याक पळोवन वतना दिसता. शिवोले गावसावाड्यार क्रिस्ती समाजा कडल्यान एक आगळी वेगळी प्रथा मनयली वता. पुर्तुगीज तेंपा वयल्यान म्हळ्यार फाटल्या एकूण 80 वर्सां सावन शिवोलेच्या क्रिस्ती समाजाची पारंपारीक प्रथा दर वर्सा 1 मेक मनयतात. अंदू वर्सा जावपाचें लग्न थारिल्ले चलयेक माय द ड्यूस कपेला कडेन आशिल्ल्या अवर लेडी ऑफ फातिमेच्या पुतळ्याक धव्या फुलांचे कपेल घालपाचो मान मेळटा. सायबिणीक कपेल घालपी चलयेक मान मेळटा तिचे खातीर तो व्हडलो दीस आसता. क्रिस्ती धर्माचे धर्मगुरू, गांवचे जाणटे तशेंच हेर साबार क्रिस्ती समाजाच्या लोकांच्या हाजेरींत ही प्रथा आजून मेरेन मनयतात. दर वर्सा प्रमाण बुधवारा शिवोलच्या गांवसावाड्यार क्रिस्ती समाजाच्या लोकांनी ही पारंपारीक प्रथा मनयली. अंदू वर्सा अवर लेडी ऑफ फातिमेच्या पुतळ्याक कपेल घालपाचो मान एविटा फर्नांडीस हिका मेळिल्लो. सायबिणीक कपेल घालपाक संद मेळिल्ल्यान एविटान खोस उक्तायली. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली. ह्या अहवालान कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडला. कर्करोगांचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात. कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण सोरो पिवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता. गूगल ॲप मॅपान जायते नवे फीचर्स हाडला, जाका लागून तुमकां नवो अणभव मेळटलो. हाका लागून पयशे आनी वेळूय वाटावतलो. गूगल मॅप्स ॲपान फ्युअल एफिशियंट रुटींग फीचर हाडला. ह्या फिचराचो फायदो 2 चाकी आनी 4 चाकीन प्रवास करपी लोकांक जातलो. तांचे पयशे आनी वेळ दोनूय वाटावतले. जर तुमी विचार केल्यार प्रत्यक्षान ह्या फिचराचे मजतीन कंपनी तुमकां असो मार्ग सांगतली जातून तुमी वचून थळार ट्रॅफिक आसचें ना आनी तुमच्या वाहनाच्या इंजिना प्रमाण खंयचो मार्ग बरो हे गूगल मॅप तुमकां सांगतलो. एआयचे मजतीन कंपनी तुमकां रस्त्याची उंचाय आनी रहदारी प्रमाण बरो मार्ग सांगतली. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आतां घेवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जीणशैली बदलप हें हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता. काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें. तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचें. काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशीं लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आतां घेवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो.
देशान इंटरनेट आनी स्मार्टफोन व्यवसाय नेटान वाडत आसा. इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट व्यवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन व्यवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमिंग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रिय असतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात. भाजपा सरकार कामगार विरोधी आसा. केंद्रांत सत्तेंत आयले तेन्नाच्यान भाजपान कामगार विरोधी भुमिका घेतल्या. कामगार कायदे फाटल्यार मारून भाजपा सरकारान कामगारांची सामकी छळणूक केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकरान केला. म्हापशे शेल्पे वाठारांत आशिल्ल्या झरीचें उदक कोयराक लागून प्रदूशीत जाला. कितलेशेच दीस जाले हो कोयर तसोच पडून आसा. गोरवां आनी सुणीं हो कोयर विस्काटावन उडयतात. ताका लागून तो सगळे कडेन पातळ्ळा. लोक ह्या उदकाचो पिवपा खातीर वापर करतात तेन्ना म्हापशे पालिकेन ह्या प्रकारा कडेन लक्ष दिवन कोयर उखलचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. रमाकांत खलप कायदो मंत्री आशिल्लो देखून संविधानाचेर जाल्ल्या टिकेचेर ताणें उलोवपाक जाय आशिल्लें. संविधानाचेर उलोवपाचें सोडून तो नाका जाल्ले आरोप करीत सुटला म्हूण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेची रमाकांत खलपाचेर टिका. रिणां तुवें दिल्ली जाल्यार ताची वसुली तुवेंनूच करपाक जाय अशें तानावडेचें म्हणणें. कोरोना दुयेंसा आड वापरिल्ल्या कोविशिल्ड वासिनाचो मनशाच्या शरिराचेर वायट परिणाम जावं येता अशी गवाय यूकेच्या न्यायालयान दिल्या. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार भारतांत AstraZeneca ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ आनी सिरम इन्स्टिट्यूटान मेळून कोविशिल्ड वासीन तयार केल्ले. ते उपरांत भारता सयत जगभरांतल्या लोकांक ते दिल्ले. ह्या वासिनाक लागून मनशाच्या शरिराचेर वायट परिणाम जावं येता असो दावो ब्रिटनांतल्या जेमी स्कॉट नांवाच्या व्यक्तीन केल्लो. तशेंच ताणें AstraZeneca कंपनी आड थंयच्या न्यायालयान याचिकाय दाखल केल्ली. याचिकेक जाप दितना कोविशिल्ड वासिनाक लागून थ्रोम्बोसायटोपेनिया सिंड्रोमाची लक्षणां दिसून येतात, जाका लागून शरिरांत रक्ताच्यो गांठी तयार जावन काळजाचो आताक येवं येता अशी गवाय कंपनीन दिल्ली. पूण हे दुश्परिणाम उण्या प्रमाणात दिसूं शकतात खंय अशें कंपनीन म्हणिल्लें.